उत्पत्तीच्या पुस्तकावेले वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्परान अब्रामाक म्हणलें, तुजो देश, तुजो घराबो आनी तुजे बापायचे घरदार सोड, आनी हांव तुका दाखयतलो त्या देशांत वच. हांव तुजे थावन एक व्हड पोरसा उपजयतलो. तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी तुजें नांव इतलें श्रेश्ठ करतलो की आशिर्वाद घालपाक लोक तें नांव वापरतलो. तुजेर आशिर्वाद घालतात तांचेर हांवूय आशिर्वाद घालतलो. तुजेर शिराप घालतात तांचेर हांवूय शिराप घालतलो. प्रितुमेवेली सगळीं कुळां तुजें नांव घेवन आपणाचेर आशिर्वाद मागतली. सर्वेस्पराच्या उतराक पाळो दिवन अब्राम भायर सरलो आनी लोटूय ताचे बराबर गेलो. अब्राम हारान गांवांतलो भायर सरलो तेन्ना ताका 75 वर्सां आसलीं. अब्राम साराक आपले बायलेक तशेंच लोटाक आपले बाचेक आनी हारानांत सगळी गिरेस्तकाय आनी पोरसां जमयलेली तितली घेवन कानानाच्या वाटेक लागलो आनी थंय पावलो. शिकेच्या पवित्र जागे पर्यान मुणगे मोरेच्या सिंदूर रुखा पर्यान ती भोंवली. त्या काळार त्या गांवांत कानानकार लोक रावतालो. अब्रामाक दिश्टी पडोन सर्वेस्परान म्हणलें, हो देश हांव तुजे संस्थीक दितलो. आनी आपणाक दिश्टी पडलोलो त्या सर्वेस्पराच्या मानाक अब्रामान एक वेदी बांदली. थंय थावन बेतेलच्या उदेंतेक आसलोले दोंगरी तालुके पर्यान तो गेलो आनी थंय ताणें आपलो तोंबू तांदलो. ह्या तोंबूचे ओस्तोमतेक बेतेल आसलो आनी उदेंतेक आय. थंय ताणें सर्वेस्पराक एक वेदी बांदली आनी सर्वेस्पराचें नांव घेवन ताका उलो मारलो. थंय थावन प्रवास करीत करीत अब्राम नेगेब पर्यान पावलो. देवाचें उतर हे देवाचे व्हड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. जी पोरसां देवान विंचून काडल्या ती खरेंच पागी. सर्वेस्पराक आपलो देव म्हूण वळखता ती पोरसां बागी. असले पोरचेक आपलें दायज करून ताणें विंचून काडल्या. सरकार तान सर्वेस्पर नदर मारता. सगळ्या मनशाकोळ ताच्या मुर्यांत आसा. सबाब जी पोरसां देवान विंचून काडल्या ती खरेंच बागी. सर्वेस्पराची कोण भोक्ती करतात ताचे माये मोगाचेर कोण विस्वास ठेवतात तसल्या मनशाचेर ताची नदर बसल्या. तोच तांकां मरणांतलो सोडयतलो. तोच तांकां दुकोळाच्या काळार दानो दितलो. सबाब जी पोरसां देवान विंचून काडल्या ती खरेंच बागी. आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळोवनूच आसा. ताचे भायर आमकां आदार ना, राखण ना. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचे देव तुजी प्रिती. सबाब जी पोरसां देवान विंचून काडल्या ती खरेंच बागी. उद्गार. देवाचे उतर जिवे आनी सुटसुटीत. ते ताच्या काळजाचे ओत्रेक आनी चिंतना पारखिता. Sorves por
मातयेव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. तुमी नीत करूं नाकात आनी देव तुमची नीत करचो ना. कित्याक तुमी नीत करत शात तेच तरेन तो तुमची नीत करतलो आनी तुमी जोगशात त्याच मापान तो तुमकां परत जोगतलो. तुज्या पेल्याच्या दोळ्यांत आसा ते किसोर तूं कित्याक पळयताय आनी तुज्या दोळ्यांत आसा ती पाटी तुका दिश्टी पडना. तुज्या दोळ्यांत एक पाटी आसतना तुज्या पेल्याक तुज्या दोळ्यांतलें किसोर म्हाका काडून दी अशें तुज्यान कशें म्हणूंक जाता. आनी दोंग्या, तुज्या दोळ्यांतली पाटी पयली काड आनी मागीर तुज्या पेल्याचे दोळ्यांतलें किसोर काडूंक तुका निवळ दिश्टी पडटलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकाणी तुका क्रिस्ता. मुखेल बोल. तुमी नीट करूं नाकात आनी देव तुमची नीट करचो ना. कित्याक तुमी नीट करशात तेच तरेन तो तुमची नीट करतलो. नियाळकादार. नीट करचे वागणूक पयस करून समजिकायेन दुसरे सवे वागूंक. आयचे पयले वाचप अब्राहमा विशीं आमकां सांगता. खोल विस्वास देवाचे उतराचेर आनी प्रमाणीक वागणूक ह्याच पासत देवान भासायल्ले दर एक देणे अब्राहमाक फावो जाता. शुभ वर्तमानान आमकां स्पश्ट जाता नीट करची पदवी कोणाक ना, बगर एकल्याच सोर पुरवेदारा देवाक. बागीवन मदर तेरेसाची उतरां मोतीन दवरुया. If you judge people, you have no time to love them. दुसऱ्यांची नीट करूंक सोंपें, पूण तांकां समजूंक भोव अवघड. समजिकायेन आनी मोगान वागूंक दुसऱ्यांच्या कश्टांचो भार उणो करुया. म्हजो थाराव, नीट करपाची संवय पयसावून समजिकायेन वागूंक हांव वावुरतली.